इतलो व्हडलो आयटी हब गोंयांत करपाक सोदपी गोंय सरकार अंगणवाडीच्या अवतिकायेक लागून मात्तूय संवेदनशील ना. जंय भुरग्यांच्या मुळाव्या शिक्षणाचो श्री गणेशा जाता त्याच सुवातीची अवतिकाय जाल्या. सरकाराच्या प्राथमीक शिक्षण धोरणाच्यो कश्यो भोयो जाल्यात ते दाखोवपी गोमंतक टीव्हीचो हो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट. खरें म्हळ्यार प्राथमीक शिक्षणाची बुन्याद आसा ती अंगणवाडी, जंय भुरग्यांक वर्णमाळेची वळख जाता आनी शिक्षणाची चव लागता. एका वराच्या शपथविधी सुवाळ्याक कोट्यांनी रुपया मोडपी राज्य सरकार राज्यांतल्या 60% अंगणवाड्याची जी अवतिकाय जाल्या ती पळोवपाक तांकां टायम ना. कशी शिकतात ह्या अंगणवाड्यांनी ही भुरग्यां आनी ह्या अंगणवाड्याची विकस स्थिती कशी जाली ह्या बद्दलचो हो प्रसारीत. धा बाय धाची मोडकी अशी ल्हानशी भाड्याची कूड. ह्या कुडींत मदीं एक पड्डो घालून 2 भाग केल्यात. थंयच मेज आनी कदेल घालून जेवणाचें सामान कोणून दवरला. त्याच कुडींत शिक्षक आनी गच्च बशिल्लीं ल्हानसान भुरगीं. कोण फाल्यांचो इंजिनियर तर कोण प्रोफेसर तर कोण फाल्यांचो उद्योगपती. अशी परिस्थिती जाल्या आयज नावेली मतदारसंघातल्या आंगणवाडींची. मागीर ती मंडोपची आसूं वा फर्दलेची. ना धड उजवाड, ना संडास, ना धड पिवपाच्या उदकाची सोय. मुळान कसल्याच सुविधांची सोय हांगा उपलब्ध केल्ली ना. अशी गोंयच्या आंगणवाडींची अवतिकाय जाल्ली आसा. गोंय मुक्त जावन 60 वर्सां जाल्ली आसा. हय, 60. मात फाटलीं 30 वर्सां अशाच अवस्थेंत पडून आशिल्ल्या ह्या आंगणवाडींची कोणूच दखल घेना. आंगणवाडी जावं बालवाडीची परिस्थिती पळयली जाल्यार सामके रडपाचे इतले आसा. तांकां टॉयलेट फॅसिलिटी ना, इतली बुरशी प्रमाणान ते मेंटेनन्स आसा, कित्याक तांकां फंड्स मेळना. आमकां आयकूं येता ते भाशेन गव्हर्मेंटांतल्यान फक्त 1000 रुपया मेळटा आनी पंचायतांतल्यान 500 रुपया. सो हे 1,500 भितर ते कितें सुमार मेंटेनन्स करपाक शकता आनी कसली सुमार फॅसिलिटी दिवपाक शकता हें सगळ्यांक खबर आसा. सो मागता आमी गव्हर्मेंटा कडेन की जाता ते भाशेन ह्या सगळ्या आंगणवाडीक सारको तो बरो तो अटेन्शन दिवचो आनी ह्या भुरग्यांक जे शिकपाचे एनवायरमेंट आहा तो बरे भाशेन तांकां दिवचो. नाजाल्यार तांकां एक हेल्थ हॅजर्ड जावन ते दुयेंत सुद्दां पडपाक शकता ते परिस्थिती पळयली जाल्यार. आतां पावसान आनी सांगपाचें ना, पावसान आनी तितलें वायट जाता सिट्युएशन. फक्त दक्षिण गोंयांतूच न्हय तर उत्तर गोंयांतल्या साबार आंगणवाड्यांची अशीच वायट अवस्था जाल्ली आसा. राज्यांतल्यो 60% आंगणवाड्यो आयजूय भाड्याच्या कुडींत चालू आसात. सरकाराचे मंत्री फक्त आनी फक्त एका खंयच्याय आंगणवाडीच्या नव्या बांदिल्ल्या इमारतीचे फीत कापपा पुरतेच उरल्यात काय? अशा आंगणवाड्यांनी ही ल्हानसान भुरगीं शिकतलीं कशीं आनी तांकां मेळपी शिक्षणाचो दर्जो कितलो आसतलो काय अशे प्रश्न शिक्षण तज्ञ विचारतात. एक गजाल जी सरकारी रेकॉर्डान मेळटा ती अशी की किमान 60% आंगणवाड्यांक भाड्याचे जागे आसात. आजूय तांचे कडेन स्वताचे जागे ना. हाचोच अर्थ असो की थंय रांदतात, थंय सामान दवरतात, थंय धान्य दवरतात, थंय वस्तू दवरतात, थंय साधनां दवरतात, थंय भुरगीं बसतात, थंय भुरग्यांनी खेळपाक जाय. हो जागो खंय आसा? आनी हो जागो नासतना आंगण नाशिल्ल्यो आंगणवाडी आमी चलयत आयल्यात. ताजेरूय विचार जायना. ही एक बरी संद आशिल्ली खरें म्हणजे ह्या शिक्षण धोरणान दिली की तुमी बेगिनात बेगीन हें काम करा. म्हाका कळ्ळां त्या प्रमाण सादारणपणान 150 आंगणवाडी ह्यो आतां ज्या मुळाव्या शाळांनी जागो आसा थंय त्यो आतां हालयल्यात किंवा हालोवपाची प्रक्रिया चालू आसा किंवा ती पुरी जाल्या अशें धरुया. पूण म्हजो प्रश्न आसा तो जागो दिलो हांगा पर्यंत ठीक आसा, पूण जे तरेचें शिक्षण जावंक जाय त्याचे खातीर जें जावंक जाय हें सगळें प्रशिक्षण आजून पर्यंत फक्त ऑनलायन पद्दतीन दिल्लीच्यान चलता. गोंय सरकारान ह्या बाबतींत कितें केलां जाल्यार तें आमचे पर्यंत तरी अजून पर्यंत पावना. कांय म्हयन्या आदीं केंद्रीय बायल आनी भुरगीं कल्याण मंत्री स्मृती इराणी गोंयांत आयिल्ल्यो. गोंय मुक्त जावन 60 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान गोंयांत आंगणवाडी खातीर वट्ट 60 नव्यो इमारती बांदून दितली अशी घोशणा तांणी केल्ली. ह्यो 60 आंगणवाडी केन्ना मेळटात त्यो मेळोवन दी. मात सध्या आसात त्या आंगणवाडीक तांच्या परिस्थितींतल्यान मुक्ती मेळटली अशी आशा आनी अपेक्षा शिक्षण खात्यातले जाणकार आनी भुरग्यांचे पालक करतात. अंदूच्या अर्थसंकल्पांत सरकारान टोटल अर्थसंकल्पांतलो 12% खर्च हो शिक्षणा मळाचेर जाता
अशें सांगिल्लें आसा. अंगणवाडीक म्हयन्याक फकत 1,500 रुपया मेळटात. हाज्या वयल्यान सरकार प्राथमीक शिक्षणा खातीर कितलें उदासीन आसा हें दिसून येता. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर.